राय वाठारात भिराकूळ अपघात घडलो. वेगान येवपी SUV मोटारीन राय वाठारात रेलिंगाचेर नेटान धपको दिलो. गाडयेंत आशिल्ल्या कसलीच दुखापत जावं ना, पूण रेलिंगाचो एक भाग नेटान शेवटून कुशीच्यान वचपी दुचाकी चलोवप्याचेर पडलो आनी तो जखमी जालो. तेका हॉस्पिटलांत व्हरून घालचो पडलो. पळयात पुराय बातमी. आज सकाळी राय हांगा 11:30 सुमार एक कार स्पिडीन आशिल्ली आनी रेलिंगाक डॅचिल्ली. डॅच इतली जोरान नेटान आशिल्ली की ते रेलिंगाचो तुकडो उसळ्ळो आनी एक त्या सायडींतल्यान टू व्हिलर घेवन एक सिनियर सिटीजन वतालो ताजेर पडलो आनी तो इंजर्ड जालो. तेन्ना हांगाच्या लोकांनी मागला की हांगा जे स्पीड ब्रेकर घातले ते स्पीड ब्रेकर पातळ आसा तेंची हायट वाडोवची आनी हो जो जागो आसा राय सिमेंट मुखार हांगा खूब फावटी एक्सिडंट जाता. तेन्ना लोकांनी मागला की हाचेर कितें तरी उपाय करचो म्हणून. खबर ना पूण आपल्याक खबर ना कितें जालें डायरेक्ट गाडी तेणें हेजे मारल्या रेलिंगाचेर एकमेकान वयतालो होच रूट पसून बरें तेच्या वटेकार पडलो. एक पाडे ऑफर दिवून आपल्याक अशें जाता म्हणून वाटेन उरता असो मला कळटा मुखार होच रूट तेंक व्हडलें कांय जालें ना तेक बऱ्या मारलो. ओके तो पळय खंयचो हिंगचो लोकलू हे सांगली CCTV